जंय दायज थळां आसात त्या सुवातेंचेर 100 मिटरां भितर कांयच बांदूंक शकना, मात 200 मिटरांच्या जाग्या भितर बांदतले जाल्यार राष्ट्रीय स्मारक अधिकरणाची परवानगी घेवची पडटा अशें विश्वजीत म्हणटा. थंयच जर हो बफर झोन जर जायत जाल्यार थंयच्यान वचपी बार्जिंक त्रास जातले अशें मत विधानसभेचो वांगडी राजेश फळदेसाय हांणी म्हटलां. 100 मिटरा भितर तूं कांयच बांदूंक शकना. एज पर द आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे जे कितें मॉन्युमेंट्स त्यांनी आयडेंटिफाय केले. दुसरी गोष्ट कितें की 200 मिटराचो जो बफर एरिया आसता तेजे परमिशन तेजे भितर बांदूंक जाय जाल्यार नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी कडल्यान तुका परमिशन हाडचें पडटा दिल्लीच्यान. तिसरी गोष्ट आहा की सरकार केंद्र सरकार तें ठरयता, तें आमी ठरवू शकना. एक्चुअली कशें आहा, ह्या दिसांनी आमची एसेंब्ली चालू आसलेल्या कारणान म्हाका तें वचोंक हांवें कितें सांगलां आनीक 8 दीस ताका हांव एक्स्ट्रा दितलो जेणे करून तेणी तें ताबडतोब काडचें, कारण आमकां थंय लक्ष घालपाक मेळना, कारण आमी एसेंब्ली चालू आसतना आमकां वचपाक मेळना. म्हणून हांव एसेंब्ली सोंपताच हांव तें कशें कितें करपाचें तें उलयतलो. इवन R&D मिनिस्टरा कडेन हांव उलयतलो जेणे करून तितून बार्जी वयता. बार्जी गेल्ल्या कारणान तें ब्लॉक जावंक शकता, पण तेणी तशें करूंक जायना. ते भरपूर फुडें हाडलेले आसा. ते सगळ्याच्या नदरेर हाडून स्वताक मिडियाक घेवन आनी गव्हर्मेंटाच्या मनशाक तेन्ना कोर्टाक घेवन वयतलो.